आमकां जरी पराभव पत्करपाचो पडलो तरी सुद्दां आमी मेघश्याम रावत किंवा त्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे कार्यकर्ते प्रत्येक गावागावांतल्यान जे भोंवले पळय आनी प्रत्येका पर्यंत आनी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. तेंचे प्रॉब्लेम्स तेंचे विचारय जाणून घेवपाची आमकां संदी मेळ्ळी आनी त्याच बरोबर बऱ्या वायटाचो अनुभवय मेळ्ळो आमकां. आनी हे सगळें करता आसतना अवघ्या 8 ते 10 दिसां भितर मॅक्झिमम लोकांक मेळपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या संदी नंतर अवघ्या 800 ते 900 मतांनी आमी हरले. पूण हे हरता आसतना आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाची गरज आसा की आमी लढले ते सरकाराच्या विरोधात, एक प्रमुख पक्षाच्या विरोधात, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात, केंद्रीय मंत्र्याच्या विरोधात, खासदाराच्या विरोधात, त्याचबरोबर माजी विधानसभेचो आमचो सभापती, त्याचबरोबर माजी आमदार यांच्या विरोधात, तसेच बिचोलीचे आमचे रती महारथी आमचे मित्र जे असले पळय त्यांच्या विरोधात आम्ही लढले आणि BJP पार्टीच्या विरोधात लढले. जी पार्टी आयज बिचोले मतदारसंघात जिची कमीत कमी लाटंबारसेच्या भागात 2000 मतां आसा अशा लोकांच्या विरोधात आम्ही लढले. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता की कदाचित ही सगळी शक्ती जर आमच्या बरोबर असली जाल्यार आमी कमीत कमी 3000 मतांनी आमी जिखपाचे. पण ज्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केल्लें आसा ते खरेंच वाखाणण्यासारखें काम केलें आणि हे काम करता आसतना मोठी पैशाची शक्ती सुद्धा ह्या पैशाच्या शक्ती विरुद्ध आमचे लोक लढलेले आसा कळ्ळें. आणि प्रामाणिकपणान हांव पयलींच म्हणटालो लाटंबारची जनता ही स्वाभिमानी आसा आणि प्रामाणिक आसा आणि ते दाखयता आसतना तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लें आसा, वाखाणण्यासारखें काम केल्लें आसा आणि त्याच्या खातीर आयज परत एकदां तांकां आमी परत एकदां हांगासर आमी आपयल्ले आसले की तेंचो आभार मानचे, तेंचे धन्यवाद करचे, तांकां तेंचे अभिनंदन करचें तेंचें की तेंच्यांनी खरेंच वाग कशें वावुरले ते. आणि लढाई लढता सगळेच जिखता अशें ना, सदांच जिखता अशें ना, पूण तरी सुद्दां 800 मताचेर आमकां तेंच्यांनी व्हरून दवरलें की आम्ही आयज हरोंक ना. जे तुम्ही 5000 वोट जे तुम्ही 5000 लोक जर आमच्या फाटल्यान जे उबे रावल्यात एक शक्ती म्हणून आमकां जी एक शक्ती दिल्यात हे आम्ही हारोन जिखले. हे हांव सगळ्या लाटंबारच्या लोकांचे सगळे काळजांतल्यान आमी ऋणी आहा की आयज आमी हारोंक ना. प्रत्येक जाण म्हणटा की आयज तुमी हारोंक ना. जे ओपोजिशन असले ते हारले, हार जी आसतात पण आमी हरोन जिखले आणि तेच सगळ्यात मोठी आमची जीत आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांची जीत आसा. आयज प्रत्येक जे लोक आहा लाटंबारसेचे लोक तांकां आमी हांगाच्यान सगळे, हांव एकटो न्हू, आमी सगळे नरीफाय सगळे त्यांच्या जे आमचे आसा आणि आमचे सगळेच लाटंबारसेचे लोक आसा आमचे आसा त्यांच्या बरोबर आमी दीस रात त्यांच्या बरोबर आसतले, त्यांच्या सुखदुःखाक आमी उबे आसतले आणि जे आमचे यूथ आसा, जी महिला तांकां कशें फुडें व्हरपाक आमच्यान जे कितें जातलें लोकां खातीर ते आमी सदैव करपाक फुडें आसतले. हे